पहिली सगळ्यात पहिली 62व्या वर्धापन दिनाच्या गोमंतकाक शुभेच्छा। गोमंतक हे असे एक दैनिक आसा जे दैनिक म्हणजे पारंपरिकतेच्या चौकटीन बसता। कारण अनेक आमच्या कॉलेजीच्या वेळावयलचे आसूं किंवा मागीरचे कोंकणी भाशा कोंकणी आनी मराठीचे वाद आसूं अनेक वेळाचेर गोमंतकान एक आपलो पत्रकारितेचो एक वेगळो ठसो आसा तो जनसामान्यान दवरला। म्हणजे अशें जातालें की सकाळी फुडें केन्ना गोमंतक हातान पडटालो आनी संपूर्ण गोंयची बातमी लोकां पर्यंत पावताली। आनी आतां तीच परंपरा जी आसा ती तांच्या डिजिटल न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान आतां म्हणजे जग खूब फुडें गेलें तरी आसतना डिजिटल गोमंतकाच्या माध्यमांतल्यान आनी परत सकाळी फुडें हातान प्रिंट कॉपी आसल्या शिवाय आमचो दीस फुडें वचना। तो तांच्यांनी वारसो जपला। तांच्यांनी अशेंच खरें आनी बरें अशें दोनी वार्तांकन आसा आनी बातमी दिवन आपलें हें टिकोवन दवरचें।